अदानी कंपनीन स्टेट बँक ऑफ इंडिया तशेंच LICचे पयशे लुटल्यात. हाचे खातीर सामान्य मनशांच्या पयशाक लुटपाचें गुड्डिलांसांव घडलां. मोदी सरकार अदानीन केल्ल्या ह्या सगळ्या गुड्डिलांसावांक तेंको दिता असो आरोप करीत गोंय काँग्रेसीन सोमार पणजे पाट्यार LIC कार्यालयांत सामकार धरणे आंदोलन केलें. ह्या वेळार अदानीचो फोटो लासून तांणी ह्या आंदोलनांतल्यान मोदी सरकाराचो आनी अदानीचो निशेध केलो. हिंडेनबर्ग हाणें आपल्या अहवालांत अदानीन पयशांचो केल्लो गैरवेव्हार उक्ताडार हाडला. ह्या सगळ्या प्रकाराची संयुक्ती संसद समिती नेमून तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशा वरवीं चवकशी जावची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. काँग्रेसीन सोमार राष्ट्रीय पावंड्याचेर हें धरणे आंदोलन आयोजीत केलें. सामान्य मनशांच्या बँकेनी तशेंच विमो कंपनीन दवरिल्लें भांडवल अदानी कंपनीन लुटलां. हाची चवकशी मोदी सरकार करिना जाल्यार दुसरे वटेन निर्मला सीतारामन लेगीत हो घोटाळो मान्य करपाक तयार ना. ह्या सगळ्या वेल्यान भाजपा जुमला पार्टी अशें तें परत एकदां उक्ताडार आयला. अशें म्हणीत दक्षिण गोंयच्या काँग्रेस फाट्यान सोमारा धरणे आंदोलन केलें. अदानीच्या अर्थीक वेव्हाराची चवकशी करपाची मागणी ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या. अदानीच्या आर्थीक गैरवेव्हाराची चवकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची स्थापणूक करपाची मागणी करीत विरोधकांनी संसदे भायर धरणे आंदोलन केलें. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक आमी तयार आसा, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या विशयाचेर जाप दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. सांग्यार आशिल्ल्या पेप्सी कंपनीच्या वेवस्थापना कडल्यान गोंयकार कामगारांची सतावणूक जाता. 10 वर्सां काम करून लेगीत 11 ते 12 हजार पगार, वर्साक 135 रुपया पगार वाड तशेंच थेट गोंयांतल्यान राजस्थानाक बदली करून हें वेवस्थापन कामगारांक सतयता असो आरोप कामगारांनी केला. तांणी ह्या विशीं तळावो आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या कानार ही बाब घाल्या. मंत्री फळदेसाय हांणी कामगार आयुक्तान हे विशीं पळोवणी करून विशय सुटावो करचो अशें म्हणलां. तशेंच गोंयकारांक सतोवपी कंपन्यां आड सरकार खर कारवाय करतले अशें सुभाषान सांगलें. ह्या कंपनीन 120 गोंयकार कामगार काम करतात. पेडणेच्या नवचेतना युवा संघान महिला हायस्कुलांच्या विद्यार्थ्यांचो कलेन आत्मविश्वास वाडोवपा खातीर म्युझिकल कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कलेंतल्यान भुरगीं आपलो फुडार घडोवपाक शकतात अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगलें. विद्यार्थ्यांनी आपली कला जाणून घेवची आनी फुडें सरचें तशेंच जाता तितले बेगीन पेडण्या रवींद्र भवन हाडटलो अशें उतर कार्यावळी वेळार प्रवीण आल्लेकारान दिलें.
एका वर्सा उपरांत डेम्पो चॅलेंजर्सान आयतारा पणजी जिमखानाचेर PGML 2.0 फायनलींत वस्तादपण जोडले. ताणें प्रायोरिटी टायटन्स हांकां 41 धांवड्यांनी हारयले. PGML 2.0 पणजी जिमखाना आयोजीत T20 लिगाची दुसरी आवृत्ती 7 जानेवारीक 6 पंगडां सयत सुरू जाल्ली. वस्ताद डेम्पो चॅलेंजर्स करंडा सयत 2 लाख रुपया जाल्यार उपवस्ताद प्रायोरिटी टायटन्साक 1 लाखाचें इनाम फावो जालें. PGML 2.0 हातूंतलो आघाडेचो विकेट घेवपी बॉलर किरण शिरवयकारान 19 धांवड्यो दिवन 2 विकेटी घेतल्यो. तशेंच ताचे अष्टताशी कामगिरी खातीर ताणें मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार मेळयलो. बाळणा वाठारांतल्या हॉट मिक्सिंग रस्त्यांचे उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केलें. फाटल्या 25 वर्सां सावन ह्या रस्त्यांचें काम प्रलंबीत आशिल्लें. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान यो वच करप्यांक खूब त्रास जातालो. देखून थळाव्या लोकांनी रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली अशें हॉट मिक्सिंग रस्त्याचें उक्तावण केले उपरांत संकल्प आमोणकारान सांगलें. शाळेची पिकनीक हो एक ल्हान पूण मजेशीर अणभव आसता, जातून शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक मजेच्या जगांत गुंतोवन दवरता. भुरग्यांक वर्गांत मेळूंक शकना असो हो अणभव आसता. होच अणभव घेवपाक सांखळेच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई सांजगिरी मेमोरियल शाळेच्या विद्यार्थिनी आनी शिक्षकांनी बोंडला वन्यजीव अभयारण्याक भेट दिली. तांचो प्रवासाक सकाळच्या 9:30 वरांचेर सुरू जालो. बोंडला पावतकीर तांकां तरेतरेची सुकणीं जनावरां पळोवपाक मेळ्ळी. जनावरां कशीं खाता, न्हिदता, भोंवता हें सगळें पळोवन तांकां वेगळोच अणभव मेळिल्ल्यान भुरगीं उमेदीन आसलीं. उपरांत तांच्या आवडीचें जेवण खाण जेवन शिक्षकां बरोबर खूब खेळोन दादोशी जावन भुरगीं आपापल्या घरा परतलीं. तिसरे फावट सुपर स्मॅशर्स पंगडान ऑल गोवा बॅडमिंटन टुर्नामेंट 11 आनी 12 फेब्रुवारी केप्यां इंडोर स्टेडियमान आयोजीत केला. ह्या बॅडमिंटन टुर्नामेंटांत 2 पंगडांक वांटेकार जावपाक मेळटले. पयल्या पंगडान ओपन मॅन डबल कॅटेगरी आनी दुसऱ्या पंगडान 40 वर्सां वयर खेळगड्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो. खेळा दिसा नोंदणी करपाक मेळची ना अशी म्हायती सुपर स्मॅशर्स पंगडाचो सचीव इजाज शेखान दिल्या. IIT प्रकल्पा खातीर आनीक 2 नव्यो सुवाती सोदल्यात. IIT सांग्यारूच जातली अशें वक्तव्य समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. शैक्षणीक मळार जावपी ह्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाक तेंको दिवपाच्या बदला ताका विनाकारण विरोध जाता अशें सुभाषान म्हणलां. सांग्यार खूब सुवात आसा आनीकूय 4 सुवाती आपल्या नदरेन आसात अशें मंत्र्यान म्हणलां.
गोंयांत बेशिस्त पर्यटकांक खपोवन घेवचे नात अशें जायत्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हळें. तरी लेगीत अशे पर्यटक गोंयांत येतात हें परत एकदां स्पश्ट जालां. वागातोर दर्यादेगेर आडवी तिडवी मोटरसायकल चलयत देशी विदेशी पर्यटक मस्ती करतना दिश्टी पडटात. इतकेंच न्हय जाल्यार गाडी दर्यादेगेर पार्क करून नेटान फोटो सेशन करपाचो वावर हांगा जाल्लो पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यटकांचेर कोण कारवाय करतलो असो प्रस्न थळाव्यांनी केला. म्हादेचें उदक वळोवपा आड विरोध करपी थाराव आयतारा वेळसावन आरुशीच्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत पास केलो. ओव्हरलोड पद्दतीन कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोळसो गांवांत पडटा आनी ताचो त्रास थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा. हे खातीर रस्त्या वयल्यान कोळशाची येरादारी बंद करची असोय थाराव ह्या ग्रामसभेत पास जालो. मांद्रे मतदारसंघात तुवें पंचायतीन आयतारा डिजिटल सर्व्हिस सेवा सुरू केल्ल्याची माहिती थळावो आमदार शीत आरोलकारान दिली. लोकांक सरकारी येवजण्यो तशेंच हेर कागदपत्रां ऑनलायन माध्यमांतल्यान कमी वेळान करून दिवपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायल्या अशें तांणी सांगलें. मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायतींनी ही सेवा सुरू करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. गौरीश गांवकर हाणें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर तशेंच पक्षाचो मुखेली मनोज परबाचेर केल्ले आरोप बोगस आसात असो आरोप आरजीच्या वांगड्यांनी आयतारा पत्रकार परिशदेंत घेवन केला. गौरीशान राजीनामो पयलींच दिल्लो, मात मनोज परब हांणी मुंबयच्या शिवसेनेची भेट घेतल्या उपरांत स्वताच्या राजीनाम्याचें राजकारण करीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर फटीचे आरोप गौरीश गांवकर हांणी केला अशें ह्या वांगड्यांनी म्हणलां. हे सरकार म्हळ्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. वयता थंय करप्शन, वयता थंय जॉबाच्या नांवान स्कॅम अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमावान सरकाराची टिका केली. खरें म्हळ्यार ह्या सरकारान गोंयकारांक नोकरी मेळची आनी गोंयांतल्यान बेरोजगारी ना जावची हाचे खातीर यत्न करपाक जाय आशिल्ले. मात जॉब फेराच्या नांवान ह्या सरकारान फकत जुमला केला अशें युरी म्हणटा. बेळी मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीच्या हात जोडो यात्रेक सुरवात केल्या उपरांत युरी उलयतालो.
कांसावली ग्रामसभा बरीच तापली. कोळशाची येरादारी, डबल ट्रॅकिंग, ध्वनी प्रदूषणाक लागून जावपी त्रास तशेंच घाणयाऱ्या उदका खातीर नुस्तेकारांक जावपी त्रास हे सगळे विशय सुटावे करचे अशी मागणी कांसावली हांगच्या जनतेन ग्रामसभेत केल्या. दूषित उदकाक लागून लोकांक घाणयारो वास सगळ्या कामांक पसरता आनी पावसान ह्या उदकांत पाणी फुटता. हे सगळे प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावे करचे अशें ग्रामस्थांनी सभे वेळार सांगले. शिकून फुडें व्हड मनीस जातकीर समाजा कडेन फाट करूं नाका. तुमच्या ह्या यशान समाजाचो योगदान आसा. तुमचे खातीर ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर समाजाच्या खंयच्या ना खंयच्या फुडाऱ्यांक त्रास सोंसल्यात तेन्ना तुमी फुडें वतकीर समाजाक मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मंत्री सुभाष फळदेसाईन सांगलें. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृती समितीन आयोजीत केल्ल्या भोवमान सुवाळ्यात मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयताले. गोयचो मुख्यमंत्री हो केंद्रीय सरकाराचो कठपुतळी बावलो आसा आनी म्हणूनच ताचे कडेन अमित शाहान म्हादयचें उदक वळोवपाचेर केल्ल्या विधानाचे आड उलोवपाची धमक ताचे कडेन ना अशें म्हणीत अमित पाटकारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर टिकांचो शिवर केलो. मुख्यमंत्री सावंत फकत आपले कदेल वांटोवपाक वावुरता आनी देखूनच गोंय आनी गोंयकारांचे हित राखपाक भाजपाक अपेस जायना अशें पाटकारान ह्या वेळार म्हटलें. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन परम माडांनी फोटो काडपाक 1000 रुपया घेता अशी बावडी पातळिल्ली. पूण आमी पर्यटकां कडल्यान दंड घेनात अशें थळाव्या नागरिकांन सांगलें. खास लग्नाची प्री वेडिंग शूट करपाक लोक क्लायंट घेवन येतात तांकां खास स्लीप आसा अशें तांणी सांगलें. पार्किंग सुवात आसून लेगीत पर्यटक रस्त्याक कुशीक गाडी दवरतात ताका लागून येरादारीची कोयली जाता. केपेच्या डॉन बॉस्को वेवसायीक प्रशिक्षण संस्थेन मोवामूस पोसपाचेर एका दिसाच्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. सुमार 30 शेतकारांनी मोवामूसाचे पोसपाच्या कार्यशाळेंत वांटो घेतिल्लो. फाटल्या 2 वर्सां सावन मोवामूस पोसपाची कार्यशाळा आयोजीत करतात. तरणाट्या पिळगेक स्वयंरोजगार निर्माण करप हो कार्यशाळेचो आयोजीत करपाक फाटलो मुखेल हेत आसा अशें डॉन बॉस्को वेवसायीक प्रशिक्षण संस्थेचो संचालक मायकल डिकोस्टा सांगलें.
आम आदमी पार्टी फकत क्रांती करतले म्हूण नारे गायतात पूण तांच्यो खऱ्यो क्रांती ह्यो भ्रष्टाचाराच्यो आसात अशें म्हणीत भाजपाचो दिल्लीचो मुखेली विरेंद्र सचदेवान आपाचेर टिका केली. अरविंद केजरीवाल आसूं, मनीष सिसोदिया आसूं वा दुर्गेश पाठक आसूं, सगळे एकाच गजाली खातीर वावुरतात आनी ती म्हणल्यार दिल्लीची वाट कशी लावप अशें विरेंद्र सचदेवान म्हणटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कर्नाटकांतल्या बेंगळुरांत जाल्ल्या इंडिया एनर्जी वीक 2023 कार्यावळीक हजेरी लायली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं इंडियन ऑयल ह्या कंपनीन विकसीत केल्ल्या सौर उर्जेचेर रांदपाच्या ट्विन कुकटॉप मॉडेलांचें अनावरण जालें. 21व्या शेंकड्यांत पुराय संवसाराचो फुडार थारावपाक उर्जा क्षेत्रांचो व्हड वांटो आसा आनी उर्जेची नवी साधनां विकसीत करपाक आनी उर्जा संक्रमणान करपाक भारतान देशान बरी कामगिरी केल्या अशें वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार केलें. अदानी प्रश्नाचेर विरोधी पक्षांक संसदेत चर्चा जायच अशें ठाम मत काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन उक्तायलें. खरगे हांणी सोमारा अदानीच्या वादावेल्यान प्रधानमंत्र्याच्या मौनाचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलें. आपलो पक्ष संसदेत हो प्रश्न मांडटलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें आनी अशा वेळार प्रधानमंत्र्यान मौन दवरप हानिकारक आसा कारण अर्थवेवस्थेचेर व्हड परिणाम जाला अशें खरगे म्हणटा.